विरोधकांनी सभाघराचे नेम पाळपाक जाय, मतविभागणी जाय असली जाल्यार ती पयलीं मागपाक जाय अशी मुख्यमंत्र्यान विधान केले। शुक्रारा अधिवेशनात जाल्ल्या 3 लिनियर प्रकल्पा विरोधात मांडिल्ल्या खासगी थारावावयल्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकां मदीं बरेच वाजले। उपरांत थाराव घेताना विरोधकांनी नेम पाळिनासतना मतविभागणी जावची अशी मागणी केल्ली, जी सभापतीन भायर आयली। ऑपोजिशनान रूल फॉलो करपाक जाय हावजाचे। म्हाका दिसता स्पिकरान तेंच्यांनी जेन्ना डिविजन मागोंक ना तेन्ना डिविजनूच मागोंक ना, मागीर मागतले तेन्ना कशें जातलें। तेंच्यांनी खुद्द हावजाचे जर प्रोसिडींग्स काडून पळयत जाल्यार तुमच्या लक्षान येतलें रूल फॉलो केल्यार आमकां कितें जाल्लें। आमी ऑलरेडी बाय द वोट ऑफ हें बील हें पासूच केल्लो, रिजोल्युशन भायर उडयल्लो तेंचो। ताच्या उपरांत IPWDचे डिमांड आसले, तांकां येदी व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी आसली, जाय तशें उलय आसले मरे। नाका तेजेर फक्त खंय तरी आनी ज्या निमित्तान कोळसो खंयसरूच ना, मागीर कोळसो लावन येयले म्हणून जातात। अरे आमी हांगा न्हू हे हावजान सांगलां मरे कोळसो वाडचो ना म्हणून, हांगा कित्याक सांगपा जाय तुका? हांव रिकॉर्डाचेर आसा फ्लोर ऑफ द हावज, नाका जाल्लें करपाक जाय, हावजान डिपेंड नाका।